अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता. तशीच सगळ्यांक भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयचे रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता मिथुन राशी. हे संवत्सर मस्त तुमकां शुभप्रद जावन आसा. लाभारे राहू गुरु सर्व विशयांतू तुमकां यशस्सू अनुग्रह करतले जाताचे. निरंतर जावन धनागम जावचे कारण अभाव मळले शब्दू तुमगेले जिवनांतू माय जाता. एक कालांतू नाना रितीर काम तुम्ही कोण घेवन ताजे निमित्तान मस्त नमनेचे तुमकां मना वयरी परिणाम पुरचले ತೊಂದರೆ जाता. पित्रार्जित आस्ती पास्ती तुमकां मेळचे मात्र न्ही पारंपरीक जावन आशिल्ले वृत्ती आचरणे तुम्ही मुखारसून व्हरताची. तशीची संतान भाग्य योगू चांगस 100 जन तुमगेल्या निमित्तान जीवन साचूत चलते चलत चलते योगू तुमकां मेळटा. दैवानुग्रह आत्मबल चांग वृद्धी जाता. त्या प्रकार मन खंयचे रितीरी विरक्त भावना जायना अशी वर्षार्धानंतर विदेश प्रवास तीर्थयात्रा प्रयाण संचार योगू हे तुमकां मिथुन राशीच्यांक मेळ्ळ आसा.